मोगाळ वीक्षकनो, कार्मेल किरणच्या या प्रसार कार्याक तुमकां मोगाचो येवकार मागता। आज आमी वर्साचो 33वो आयतार संभ्रमता। क्रिस्त रायाच्या फेस्ता फुडें हो निमाणो आयतार म्हणयेत। आयच्या वंजालाचें वाचप आतां आमी चित दिवन आयकुया। सा मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। तेगा साकरांची वपार। सर्गींचे राज अशें म्हणयेत। एका मनशाक आपलें घर सोडून परगांवाक वेताना आपल्या नौकरांक आपयलें। आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिली। हर एकल्याक ताचे ताचे समर्थतेकीत ताणें दिलें। एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्याक 2 तालेंतां, तिसऱ्याक 1 तालेंत। उपरांत तो पयणार गेलो। 5 तालेंतां घेतलेल्या नौकरान ती वयवटाक घाली आनी सडीत 5 तालेंतां जोडलीं। तशेंच 2 तालेंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडलीं। पूण 1 तालेंत मेळिल्लो नौकर गेलो आनी दणींत एक फोंड करून आपल्या धनयाचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो। जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी फाटीं आयलो आनी येतच तांचे लागचे लेख घेवंक लागलो। तवळ 5 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणालो, धनिया, 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनी 5 जोडल्यांत। तवळ ताच्या धनयान ताका म्हळें, शाबास, बरें आनी पातयणीच्या साकरा। ल्हान संगतींनी तूं पातयणेचो म्हूण दाखयली, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो। ये,
तुझ्या धन्याच्या संतोषांत वांटेली जा. उपरांत 2 तालंतां घेतलेलो तो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनिया, 2 तालंतां तुवें म्हाका दिल्ली, पळय हांवें आनीकय 2 तालंतां जोडल्यांत. ताच्या धन्यान ताका म्हळें, शाबास, बऱ्या आनी पातयेच्या साकरा, चिल्लर संगतींनी तूं पातयेणे समून दाखयलें, देखून व्हड सक्तीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये म्हज्या धन्याच्या संतोषांत वांटेली आसा. शेकी 1 तालंत घेतलेलो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनिया, तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें ओंपूंक नातले कडेन तूं लुंवताय, तुवें आसडूंक नातले कडेन तूं आरायताय. त्या पासत हांवें भियान वचून तुजें तालंत धरणी पंदा पूर्ण दवरलें. धर आतां तुजें तें तुका पावलें. नश्ट्या आनी आळशी नौकरा, धनी जाप दिवन म्हणालो, हांवें ओंपूंक नातले कडेन हांव लुंवतां, हांवें आसडूंक नातले कडेन हांव आरायतां म्हूण तूं जाणा आसलोय मू. तर म्हजो दुडू तुवें वाडी कित्याक घालो नाय? हांव फाटीं येतस म्हजें म्हाका वाडी समेत मेळटें न्हय. काणग्या देखून तांचे लागचें 1 तालंत आनी 10 तालंतां आसल्याक तें दिया. कित्याक आसलेल्याक बरोवन वमतसर सडीत दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लेशें काण व्हरतले. आनी आतां नाकारी नौकराक भायर काळोखांत उडया, थंय जातलें रडणें आनी दांत किरलोणी. देवाचें उतर हें, जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, 33वो आयतार आमी समरमतना आयचीं वाचपां आमकां भोव अपुरबायाचीं जावन आसात. कित्याक देवान मनशाक रचलो आपल्याच्या सारक्याचो आनी स्वरुपायचो. सबारपुटी आमचे थंय चिंता पेता, देवान आपणा सारक्याचो आनी स्वरुपायचो. तूंय देवाचें प्रतिरूप, हांवूय देवाचें प्रतिरूप. हर एकलो व्यक्ती देवाचें प्रतिरूप जालें जाल्यार आमी समान आसनाका? आमी पळोवंक कसल्याक दिसत जाय आसलें, तालंतांनी एकतल्याक बरो जाय आसलें. देवान कितें आमकां एकल्याक एक म्हूण रचलां. थोड्यांक लांब केलां, थोड्यांक मोठें केलां, थोड्यांक मोटें केलां, थोड्यांक बारीक केलां, थोड्यांक गोरें केलां, थोड्यांक काळें केलां, थोड्यांक ग्रेस्त केलां, थोड्यांक दुबळें केलां. एकल्याक एक. आनी ताचे विशयांत ताचे भायर थोड्यांक विश्वेनांत, थोड्यांची मोत सारकी काम करिना. विविध नमुन्याचे उण आशिल्ले मनीस आमचे थंय आसात. सगळ्या समाजीन हें सकट पळयत आसतना देवान कित्याक अशें रचलां? जायते पटी सवाल येवचे आसा. देवान म्हाका कित्याक अन्याय केला, कित्याक वायट केलां? सगळ्यांक एकतल्याक रचिनाका गी. आल्डस हुक्सले द ब्रेव न्यू वर्ल्ड म्हणल्या बुकांत क्लोनिंगा विशयी उलयता. आमी खरी एका मनशाचें प्रतिरूप आमचे कुडीचे जीवकण कर्ण ताचे तावन आमी नव्या मनशांक रचचेत आसलें. हें वैज्ञानीक संशोधना विशीं सुमार 30-40 वर्सां आदी आल्डस हुक्सले बरोवन म्हणटा, बास्केटबॉल खेळटले सकट खेळगाडी एकच नमणे दिसचे तशें, सगळी समाज एकाच नमणे आसचे बरी, एकलो आनी एकल्यातान विंगड न्ही, पळोवंक एकसलेक, देणी एकसलेक आसचे बरी, मुखली समाज आमी रचूंक शकतले म्हणलें एक वैज्ञानीक चिंतप आमचे मुखार घालता. पूण देवान मनशाक तशें रचूंक ना. देवान हर एकल्याक विविध नमणेनी रचलो. आयची वपार पळया, तो धनी आपणाचें घरदार सगळें बाटांनी सकट सोडून आपल्या साकरांक दिवन तो गेलो. सगळ्यांक ताणें एकतल्याक वांटून दिवं येता आसलें. तुका 3 तालंतां, ताका 3 तालंतां, ताका 3 तालंतां. ना, कितें दिलें? एकल्याक 5 तालंतां दिलीं, एकल्याक 2 तालंतां दिलीं आनी एकल्याक 1 तालंत दिलें. पळया, 5, 2, 1. 1 आशिल्ल्याचे की 5 वाट्यांनी ताका चड दिलां, 2 आशिल्ल्याचे की 2 वाट्यांनी ताका चड दिलां, ताच्या की चड मापान ताका मेळना. हें पळयत आसतना आमच्या समाजींत जायतो विविध नमुन्याचे मनीस आमचे ते आसचे, व्यक्ती आमचे ते आसचे आमी दिसून येता. आमच्या समाजीन सकट आमी एकाच स्थान मानार ना. आमच्या मोतीची सकत जावं दी, कुडीची सकत जावं दी, आत्मीक सकत जावं दी, लौकीक समज जावं दी, राजकीय सकत जावं दी, हर एकांत आमी एकलो आनी एकल्या तावन चड उणें आमचे मदें आसा. हे ह्या वपारीन आमकां कळटा. 5 तालंतां, 2 तालंतां आनी 1 तालंत. विविध तालंत आमकां दिल्यान जाल्यार हर एकल्या तान देव लेक विचारता निमाण्या दिसा.
5 तालंत आसल्यान कितें केलां, 2 तालंत आसल्यान कितें केलां, 1 तालंत आसल्यान कितें केलां. देव आमकां तालंतां दिवन आमकां रोसून देव ओके सोडता आमचे इतल्याक, पूण निमाणे दिसा आमचें तावन देव विचारता. देव एकलो बरयणार म्हजे कडेन म्हणटालो एक दीस, फादर, देव तुमचे कडेन विचारना तुमी कित्या ओबामा जावनात, तुमी कित्या पापा फ्रांसीस जावनात, तुमी कित्या MF हुसेन तो बरो आर्टिस्ट जावनात. तुमचे कडेन देव विचारता फकत, फादर तुमी फादर आर्ची कित्याक जावनात. म्हणजे हर एकल्या मनशाक तूं कित्याक जावनाय, कित्याक तुवें तुज्या जिविताचें लेख दिवचें आनी एकल्याच्या जिविताचें लेख दिवचें न्ही. सबार फावटी आमी आनी एकल्याचें जिवीत पळोवन मोसर पावचें आसा, सुरसुरे भोगचे आसात. थोडे फुडें आमी आमचें चिंतचें आसा ताका कित्याक देवान तितले कश्ट दिल्यात, हाका कित्याक देवान तितलें बरें करून दवरलां. हर एका मनशाक देवान रचतना ताच्या सारक्याच आनी स्वरुपायसो रचला, ताच्या तांकी प्रमाणे ते तालंतां दिल्यांत निमाणे दिसा देव लेख विचारता. आमच्या शेजाऱ्या एका घराक हांव भेटेक वेतालो. थंयसर ती 2 जाणां भयण्यो तांच्यो दुवा आसल्यो. व्हडलें पळोवंक तिके गोरें आनी सोबीत शिकपान बारी चतूर, धाकटें इल्लें काळें रंगान, आंगाचो रंग काळो आनी शिकपान तितलें हुशार नासलें. पूण इगर्जेंत क्वायरांत ताचो ताळो बारी बरो. सगळो लोक ताणें कंतार करता आसतना सगळे आयकताले, कित्याक म्हळ्यार बरो देवान ताका ताळो दिल्लो. पूण हांव त्या घराक अशें भेट दिवंक येता आसतना व्हडलें केदाळे येवन आवय बापाय सांगाता बसून उलयतालें. पूण धाकटें केदाळे पळोवंक दिसनासलें. हांवें एक दीस विचारलें आवय बापाय कडेन, जिना खंय आसा? तें भितर आसा फादर. कित्याक तें उलोवंक येना गे? ना, तें सडावत कोणी आयल्यार भायर उलोवंक येना, तें ताचे इतल्याक भितर रावता. म्हाका विस्वीत भोगलें. एक दीस हांवें इगर्जेक आयिल्ले जाल्यार जिना कडेन विचारलें, ही कितें गजाल, तूं घरा सयरी आयल्यार तूं उलोवंक आनी येना खंय? त्या जाल्यार जिनान आपणाच्या बोगणाचो काट म्हजे कडेन तुटयलो आनी म्हळें, पळया फादर, म्हज्या भयणीक रिनाक देवान जायतीं देणी दिल्यांत. तें शिकपान भारी हुशार, क्लासीन फस्ट रावता आनी तें पळोवंक सोबीत आसा, गोरें आसा. आळे फादर, म्हाका देवान काळें केलां आनी म्हाका शिकप बारीक कश्टाचें जालां. आनी हर एक दीस म्हजे आवय बापाय हें पळोवन आमकां केणटात, तूं खंय तान आमकां जल्मलें कोण ना, कित्याक तुका अशें केलें कोण ना, हें पुरो पळोवन म्हाका नालिसाय भोगता. हेरां आसता कोणी भायर सयरी आयली म्हणटा आसतना म्हाका दाखोवंक लज दिसता. देखून हांवें भितरच रावचें फादर, हांव भायर येना म्हूण ताची बोगणां सांगून तें रडलें. देखून हांवें ताका जायती बुजावण सांगली. देव आमकां हर एकल्याक एक विशिश्ट रितीन रचता, विविध तालंतांनी आमकां भरता. आनी एकल्याक 5 तालंतां, एकल्याक 2 तालंतां, एकल्याक 1 तालंत दिता. आमी आमच्या जिविताचें लेख दिवंक जाय. पळय, देवान तुका सोबीत ताळो दिला. तुजें देणें हें विशिश्ट नमुन्याचें देणें. हें तालंत तुवें उर्जीत करूंक जाय आनी हाचें लेख तुवें दिवंक जाय. तें तालंत तुज्या भयणीक ना, तुजें तें आसलें जायते शिकून तुज्या भयणी कडेन नात. हर एक व्यक्तीक ताच्या स्थाना प्रमाणे देव रस्ता आसता आसतना तुवें असलें चिंता दवरून भितर रावचें सारकें न्ही. तुवें तुजें देणें मातये पंदा पूर्ण दवरलें बरें जाता. तुजें देणें उर्जीत करूंक जाय आनी समाजीन तुवें भायर येवंक जाय आनी तुकाय बरें व्यक्तित्व आसा म्हणलें तुवें दाखोवन दिवंक जाय. तुज्या जिविता द्वारे देवाक होगळीक पाठोवंक जाय. ह्या उतरांनी कितली बुजवण ताका मागली मेळ्ळी हांव नेणा. तर मोगाळ भाव आनी भयणी, पयल्या सुवातेर ह्या आयच्या ओपारी मुखांतर आमकां समजता, समाजींत आमी सक्कड मनीस एकाच नमुनेचे न्ही. आमी सक्कड देवाचें प्रतिरूप वय जाल्यार, देवाच्या सारक्याचें आनी स्वरुपाचें वय जाल्यार आमच्या स्थानमानांत, आमच्या शिकपा तालंतांनी आमचे थंय जायते तो व्यत्यास आसा. कित्याक देव एकल्याक 5, एकल्याक 2, एकल्याक 1 तालंत दिता. दुसऱ्यान देवान आमकां रचला आसतना आमची तालंतां आमी कामाक घालचें. आमचें काम, आमचो गाम काडूंक जाय, वावर करूंक जाय आनी हाचे मुखांतर आमी फळ जोडूंक जाय. आपणाची तालंतां काडून आमी इजी चॅरार बसता म्हळ्यार जायना. अमेरिकेची एक सांगणी आसा, यू कॅनॉट क्लायंब द लॅडर ऑफ सक्सेस विथ हँड्स इन युअर पॉकेट. म्हणजे तूं निसण सडटा आसतना, जैताची निसण वयर सडटा आसतना तुजे हात बल्सान घालून वयर सोडूंक जायना, तूं सकला पडटाय. म्हणजे हर एका मनशान कश्ट काडूंक आसा, घाम पिळूंक आसा, वावर करूंक आसा आनी जेतना ते आमी वावर करता आमची तालंतां आमी गळसिता
आनी वावर करता हाचेतान आमकां फळ धरता फळ मेळटा जें कितें आमचें तें आसा तें देवान दिल्लें आमकां देणें जें कितें आमी जावं पळोवता आमी देवाक दिवचें ची काणीक whatever we are is God's gift to us whatever we become is our gift to God देखून आमी कितें जावं 5 आसल्यान आनी 5 केली 10 जाली 2 आसल्यान आनी 2 केली 4 जाली आनी 1 आसल्यान आमी लिपोवन दवरलें आनी पूर्ण दवरलें पळया मोगाचें आमी आमची तें आसली देणी आमची शाती आमचें तें आसलें बरेंपण आमचें तें आसलें शेगूण जायते पटी आमी लिपोवन दवरता आनी पूर्ण दवरता हाचें बरें व्यक्तित्व जोडूंक आमी पावना आयच्या पयल्या वाचपांत गादींच्या पुस्तकांत एका स्त्रिये विशयेन बापूरबायेचें वर्णन थंयसर जालां बरी बायल कोण ती ते एक मोलादीक मोती बरी बायल एक मोलादीक मोडली दादलो तिका विश्वासता ती ताका बरेंकर पळयता आपल्या हातांनी वावर करता दान दिता गरजेवंताक पावता सोबाय आठ नेट मारेकार ती वाट सुकयता म्हूण तें सोडून देवाक भिवून ती चलता गादींच्या पुस्तकांत एका स्त्रीचें वर्णन हें वाचप आयच्या दिसा येता आसतना आमकां कळटा कितें म्हळ्यार दादलो आनी स्त्री समान दादलो कांय उंच आनी स्त्री सकल म्हणून न्ही दोगांय देवाचें रुपणें जाल्ल्यान देवाचे सारकेचें आनी स्वरुपाचें जाल्ल्यान ख्रिस्ती तत्वां प्रमाणे सिद्धांता प्रमाणे दादलो आनी स्त्री समान शेगुणी स्त्री कितली आपुरबायेची म्हूण ताचें वर्णन पयलींच्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा देखून एका स्त्रियेचें जिवीत कसलें जावंक जाय एका स्त्रियेचें जिवीत खंयच्या नमनेर देवाक मानवोवचें जावंक जाय आनी शेगुणाचें जावंक जाय म्हणून आयचें पयलें वाचप आमकां उखोल सांगता मोगाचें न्हू देव आमची जडती करूंक येता आनी देव कताळ येता म्हाका कळीत ना आयच्या वाचपांत दुसऱ्या वाचपांत तेसलोनिका बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत सांपावन आमकां सांगता शांती समाधानाचें वातावरण आसले कडेन एकाचसाणें झूज आयिल्ले बरी पळया सिरियाच्या गांवांत इतलें शांत समाधान समृद्धेन तेजी येताले आसाद म्हणलो राय थंयसर राज करनासतना सिरियान जायती समृद्धाय थंयसर आसली पूण एकाचसाणें झुजाचें वातावरण येवन आज तो गांव सगळो विभाडला सगळो तीन तिरकूट जाला कित्याक थंयसर झूज चलता तशेंच एका शांत वातावरणांत एकाचसाणें झुजाचें वादळ आयिल्ले भशेन देव आमकां आमची जडती करूंक येतलो एक स्त्री प्रसूतपणाच्या आपल्या भुरग्याच्या येण्याक राखोराच्या स्त्रियेक एकाचसाणें येणो आयिल्ले बरी प्रसूतपणाची दूख केदाळ येता तिका कळीत ना एकाचपणे सुरू जाल्ले बरी सांपावल म्हणटा क्रिस्त आमच्या जिवितांत येतलो आनी आमचें लेख विसारतलो आमी जायते पटी चिंचे आसा देव आमचें लेख विसारना म्हाका आनीक जायतीं वर्सां आसात हांवें आरामसे जिवन जियेत हांवें कांय आतां आमसर करी जाय म्हणना म्हजें उतर प्रायर हांवें शांतीपण आपणायल्यार पुरो आतां कित्याक हांवें कश्ट काडी जाय असलें सकट चिंताप आमचें तें जायते पटी आसा पूण सांपावल आमकां सांगता कशें एक सोर आयिल्ले भशेन देव आमच्या जिवितांत खंयच्याय घडये येवन आमकां दिल्ल्या तालंताचे लेख आमचे कडेन तो काण घेता देखून आमी आमचे लेख दिवंक आयती आसूंक जाय देखून पयल्यान पयलें आमी आज समजता आमकां देवान एक एक नमण्याची देणी दिवन आमकां ताणें रचलां लोयोलाचो सांत इनास म्हणटा आमचें जिवीत जावन आसा आद मयोरेम देई ग्लोरिया आमचें जिवीत देवाच्या महिमे खातीर आमी समर्पणचें जावन आसा जेन्ना आमकां दिल्लीं तालंतां आमी गळसिता आनी हाचेतान बरेंपण आमी जोडता न्ही जाय की देवाक महिमा जावंक पावता देवाच्या उसल्या महिमे खातीर आमी आमची तालंतां वापरले बरें जाता आमी आमकां दिल्लीं तालंत आमचे खातीरच न्ही देवा खातीर देवाच्या होगळीके खातीर देवाच्या माना खातीर आमी केन्ना बरें करता देवाचें नांव तोर जाता म्हणलें आमी आयचे दिसा समजून घेवचें दुसरें आमकां दिल्लीं तालंतां आमी लिपोवन दवरलें आमची दिल्लीं तालंतां आमी कश्ट वावर करूंक जाय जायते पटी आमी समाजीन पळयता ग्रेस्त आमकां समाजीन सबाळपडी क्रिस्तांव मदें चिंताप आसा हांवें दुबळोच जावन उरो जाय आनी दुबळो जाल्यार देव आमकां मान करता ना हर एक मनशाक देवान हर एकांत ग्रेस्त जावंक आपयलां शेगुणांनी ग्रेस्त जावंक आपयलां दुडवा भांगरांनी ग्रेस्त जावंक आपयलां दान धर्म करच्यांनी देव घाल अत्मीक जाण्यांनी देव जावंक उदारपणांनी ग्रेस्त जावंक आपयलां कोणायकी दुबळो जावंक उलोवंक देवान आपोवना तुजें तें आसलें तालंत घाल देखून हांवें 5 तालंत आसलें 10 करता आसतना देवान त्या आनी एका मनशाचें उरलें 1 तालंत 10 आसल्याक दिलें 2 आसल्याक दिवना कित्याक ताणें 5 आसलीं 10 केली म्हणजे तें ताचें तें शांती आसा ताचें तें वावर करचें सकता बरें मन आसा देखून ताणें ताका कोणाक तें चड आसा
ताका आनीकी चड दितले. देखून जायते फावटी आमी एकलो मनीस ग्रेस्त जालो, बरो जालो, तालेंतांनी बरलो म्हळ्यार ताणें केल्लो वावर कितलो आसा आमी लेखाक धरिना, ताणें घाल्लें श्रम कितले आसा ते आमी लेखाक धरिना. देखून ताच्या वावरान आनी श्रमान ताचें जिवीत ऊंच उबारोवंक ताका कारण जालें. देखून आमी बरो वावर करूंक जाय, श्रम काडूंक जाय आनी हाचे मुखांतर आमचें जिवीत उंचल्या उंचल्या पावंड्याक आमी व्हरूंक साधन करूंक जाय म्हणलें आयच्या वचपातावन आमकां कळटा. निमाणें 1 तालेंत आसल्यान काण तें तालेंत पूर्ण दवरलें आनी तें पूर्ण दवरल्यान देवाक इतलो राग आयलो. तो म्हणटा नश्ट साकरा आनी ताका थंयसर ताच्या तालेंत काण 10 तालेंत आसल्याक दितात आनी ताका थंयसर काण काळोखाच्या कुडांत काण उडयतात. पळया, हर एका मनशाक खंडीत जावन आमकां दिल्लीं देणी आमी वापरना जाल्यार आमी शिक्षेक वळख जाता, देवाच्या क्रोधाक वळख जाता, देवाच्या रागाक वळख जाता. देखून हेरांतय आसलें बरेंपण पळोवन आमी मोसोर पोवचें नाका. कोणीय मोसोर पोवची गरज ना. कित्याक आमच्या आमच्या तांके प्रमाणे देवाच्या खुशे प्रमाणे आमकां तालेंतां देणी दिल्यांत आमची तालेंतां गळसून हाचेतान मुक्तल्या पावंड्याक वचूं पावया. आमी हर एकल्याक आमकां कोणीय विचारना तूं ओबामा कित्याक जावं नाय, तूं पापा फ्रांसीस कित्याक जावं नाय, तूं मोदी कित्याक जावं नाय, तूं बरो खंतारिस्त कित्याक जावं नाय, तूं एक फिल्म एक्टर कित्याक जावं नाय. कोणायकी आमकां देव विचारना. आमकां हर एकल्याक आमचें नांव काण, आमच्या जडतीच्या दिसा हर एकल्याक तूं कित्याक जावं नाय, तुज्या देण्यांचें तुवें लेक कित्याक सारकें सांबाळूंक नाय, तुजी देणी कित्याक वापरूंक नाय. हें सवाल म्हजेर आनी तुजेर येतलें आनी तेन्ना म्हज्या जिविताची झडती जाता आसतना हांव लेख दिवंक शकतांगी. हांव ही संतोशान त्या पयल्या साकरा भशेन देवा म्हाका 5 तालेंतां तुवें दिल्लीं आनी 5 हांवें केल्यान 10 तालेंतां हांगा आसात म्हूण संतोशान जर तर आमी देवा कडेन गेल्या देव संतोश पावतलो, शाबास म्हणून आमकां पाडता पडटलो आनी सर्गीच्या राजान आमकां घेतलो. असलें बाग म्हजें आनी तुजें जावं दी आनी ह्या मुखांतर आमी चड आनी चड कश्ट काण, गाम पिळण, आमचें आत्मीक जिवीत उर्जीत करया, लौकीक जिवीत उर्जीत करया, सामाजीक जिवीत उर्जीत करया, शेगुणांनी आमी बरया आनी क्रिस्ताच्या पावलांनी सरया आनी एक दीस सर्गीच्या राजाचें मेटां सोडूंक आमी सकया. हें बाग म्हजें आनी तुजें जावं म्हणून मागता. आमेन. भाऊनो आणि बहिणीनो, नमस्कार. तुमचे सवाल आमची जाप या मोठव्या कार्याक तुमकां स्वागत. हुतरनाटो काजराच्या प्रायेक पावल्लो आनी ताची दुखाबरीत काणी घेवन तो मेळोंक आयिल्लो. तो म्हणटा, फादर, हांव 14-15 वर्सांचो चेरको आसतना म्हजी नागडी भितुरां काडिल्ली, फोर्नोग्राफीक पिक्चर्स. हांव इतलो आत्मीक की देवाचो म्हाका व्हरतो मोग आसलो आनी हांवें सदांच देवाक मानवंचे तसले जिणी जिवंक प्रयत्न केल्ले आनी आतां हें म्हाका तोपता, हें म्हाका दुखता आनी हांवें अशें केलां देखून देव म्हजेर रागार आसा म्हणून दिसता. आनी हांवें ही गजाल एका धार्मीक मुखेल्या लागीं पातयेण्याच्या व्यक्ती लागीं सांगलें. ताका तो म्हणलो, तांतू कांयच सूख ना, तें बरा बेश्टें सुण्ण सोडू म्हणलो. हांवें कितें करचें फादर, हें म्हाका तोपता, मात्र न्ही म्हाका हेरां लागीं संबंद बांदून हाडूंक जायना. हांवें काजर जायचें म्हूण चिंतलां, पूण हें एक करणी म्हाका परत्यान मोतीक येता आनी म्हाका दोसता. भाऊनो आनी भयणीनो, 2 संगती पातक जायचे जाल्यार 2 संगती गरजेच्यो. एक जाणवाय आनी स्वतंत्र, नॉलेज एंड फ्रीडम. तुवें करूंक वेची करणी ती बरी या वायट म्हणून जाणवाय आसूंक जाय.
आतां तुजे लागीं विंचोवन आसा, एक करूंकू एक करनासतना रावूंकू. केलें जाल्यार ताचो परिणाम कितें म्हूण तुका कळीत आसा, करना जाल्यार ताचो परिणाम कशें रावता म्हूण तुका कळीत आसा. हें कळीत आसून थंयसर स्वतंत्र आसूंक जाय, स्वतंत्र आसूंक जाय. तुज्याच स्वंत कुशेन तुवें वायट म्हूण कळीत आसूनय ती करणी केल्या जाल्यार तें पातक जाता. केदळा ह्यो दोन संगती नात थंयसर तें पातक जावची साध्यता ना. समजलें म्हण दिसता. आदाम आनी एवेची काणी घेतली जाल्यार तुमी पळया, आदाम आनी एवेक कळीत आसलें तें आड व्हरलेलें फळ कित्याक देवान खाय नजो म्हणलें, आनी केल्यार कितें जातलें म्हणूय तांकां कळीत आसलें, बरें आनी वायट विंचोवन आसली. आतां तीं कितें करतात, एक स्वतंत्र करणी करतात, म्हणजे तीं जावन वचून कंसो निर्धार करतात, आनी ताचो परिणाम कितें जालें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. दुसऱ्यान कोणी आमचे लागीं असली गिल्ट फिलींग घेवन आयली जाल्यार, दुखाची चिंतना घेवन आयली जाल्यार तांतूं खायना म्हणून फाटीं धाडचें तितलें तांच्या फायद्याक पडना. त्या व्यक्तीक बरें करच्या की चड वायट तसलें उतर करूंक शकता. प्रत्येक जावन त्या मनशाक आपणें केल्लें सारकें न्हय म्हूण कळीत आसतना ना तें कांय व्हड न्हय म्हणून सांगचें केदींकच बरें न्हय. आतां कितें करी येता त्या चल्यान वा तसल्या स्थितींत आमी आसां जाल्यार आमी कितें करी येता, वय हांवें चूक केल्या म्हणून म्हाका भोगता, म्हाका दोसता. त्या देखून हांवें कितें करीत जाय, येदोळू हांवें कुमसरांत सांगूंक ना तर तें पातक हांवें कुमसरांत सांगूंक जाय, कुमसराक वचोंक जाय. एक फावटी कुमसरांत सांगलां जाल्यार तें पातक देवाच्या सदरेतावन नपयंच जालें. तशें कुमसार जाल्ल्या व्यक्तीच्या मतींतलें जावंक जाय. हें सांगतना म्हाका एक उडास येता की केदळा आमी कुमसाराक वेता तेदळा देव कितें करता की हें जोका टायपार सांगलां पूण हातूंत सत आसा. आमची सगळीं पातकां एका प्लास्टिकान घालून बांदून देव दर्यांत उडयता खंय, आनी तडीर एक बोर्ड घालता की फिशींग इज प्रोहिबिटेड, मासली धरूंक ना, म्हणजे परतून ती पातकां विंसूंक ना. एक पोटी कुमसारान सांगलें तें माजून विसरून गेलें. देव आमकां शर्ता विणे बक्षिता. केदळा आमी केल्ल्या पातकांची दूख आमकां आसा आनी नवी जिणी जिवोवंक वा तसलें पातक करनासतना रावोवंक आमी निर्धार करता, निचेव करता. देदळा देव खंयचेंच कंडिशन घालनासतना आमकां बक्षिता. पूण मेन प्रॉब्लेम आसचें खंय मुगार भावन आनी भयणीनो, देवा कडेन न्हय मनशा कडेन. देव सदांच बक्षूंक तयार, पूण देवान आमकां बक्षिलां गे म्हणसो दुबाव मनशाक तेदळा दोसता. त्या देखून कितें करता, देवान ताचें विसर काडून सोडला जाल्यार मनीस आनीकय त्याच पथकांत आसता, त्याच गडितांत आसता. आनी हाचो अनुभव जायते फावटी म्हाका कुमसारांत जाला. खंयचें एक पातक सांगलें जाल्यार हांवें पातक हाचे पयलें सांगलां म्हणून विचारलें, वय फादर थंय सांगलां हांगा सांगलां, पूण आनीकय म्हाका दोसता. हो न्हू भयणीनो, आमकां देवाच्या मोगाचो, देवाच्या बक्षिणाचो अनुभव जावंक ना. त्या देखून तें पातक आमकां परत्यान परत्यान दोसता. आनी देव बक्षिता गे, देव बक्षूंक शकता की, ही सवालां, ही दुबाव आमकां दोसचे आसात. उडास दवरया, कुमसरान डावट केलें तर आमी आउट, डावट केलें तर आउट. डावट नाका, भावार्थ बरोवसो गरजेचो. त्या देखून ह्या तरणाट्याक सवालाक जाप अशी आसा की कुमसार जायनंतर कुमसार जा, आनी कितें घडलां तें विसरून सोडू, नव्यान जिवीत जिये. भावन आनी भयणीनो, तुमकां असलो अनुभव जाला तर
वा असले एका घुसपड गोंधळान तुम्ही सांपडून आसात तर ही सलाह हो उपाय तुमकां फायद्याचो जाता. देव बरें.